पंचायत वेंचणुकां उपरांत बेतलबाती वार्डांत म्हयनोभरांत इनासमारेन फेर्नांडीसान मतमोजणी सारकी जावना म्हण ट्रिब्युनलांत याचिका घातिल्ली. मात खरें म्हळ्यार 4 फावटी मतमोजणी आदी जाल्ली. मात कोर्टाची कटकट नाका म्हण परत मतमोजणी जाली आनी निकाल पयलीं आशिल्लो तसोच उरलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. फर्स्ट टाइम अशें कोण तरी रिकाउंटिंग मागला सर कितें तुमी रिकाउंटिंग कित्याक मागला बडे कडेन कोर्टान वचोन येवपाक वचपाक तेगेले पयशे पेड जाताय मुगले पयशे पेड जाताय ताका लागून हांवें एक डिसिजन घेयलें हें हांव रिकाउंटिंग करता म्हणून. त्या रिकाउंटिंग कित्याक गेलां थोड्यांक दिसता ऑफिसर थोडे फ्रॉड कोताय म्हणून. आज म्हाका दाखोवपाक जाय जे ते ऑफिसर आसले ते कायद्याचेर आनी लोकांक तेंचे आतां फेस जाला. दुसरें म्हळ्यार हांव पयलें म्हजे हायकोर्टाक एप्रिशिएट करता जजाक कित्याक म्हजे विलिंगनस तेणें एक्सेप्ट केलें म्हण आनी हांव खरेंच तेगे फॅमिलीक आनी आहा तितल्यान तेगे हांव ह्या ते बरें भलायकी म्हणून हांव मागोता. आनी म्हाका सगळे म्हजे भावा आहाय ते थोड्यांनी म्हाका उलयला बाबा तूं कित्याक रिकाउंटिंग मागिल्ला आनी कितें म्हण. बट म्हजे हांव जाणा म्हजे परिस्थिती कितें आसली ती हांव जाणा. पंचायत इलेक्शन जाले उपरांत एक म्हयन्या सुमार इनासमारेन फेर्नांडीस कॅन्डिडेट ऑफ वॉर्ड नंबर 1 ताणें ट्रिब्युनलांत पेटिशन घायलें की काउंटिंग ऑफ वोट्स सारको जालो ना म्हणून. पूण ताणें ओरली 3 फावट काउंटिंग केलोलें आनी प्लस रिटर्न एप्लिकेशन दिन चवथी फावटी आमकां काउंटिंग केलोलें. बट स्टील ही वॉज नॉट सॅटिस्फायड आनी ताणें ट्रिब्युनलांत एक पेटिशन फायल केलें. ट्रिब्युनल आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स रिटर्निंग इन्क्लुडींग द रिटर्निंग ऑफिसर ताका ताणें पार्टी केलोली. सो ट्रिब्युनलान गव्हर्मेंट ऑफिसर्सांक हिंगा पार्टी केलो ताका तेगे पेटिशन रिजेक्ट केलें आनी ओन्ली वॉर्ड नंबर 1 आनी वॉर्ड नंबर 2 हेजे कॅन्डिडेटांचेर हें पेटिशन ते रिटेन केलें. आनीक सेईंग दॅट सम ऑफ द हीज बॅलॉट पेपर्स वेंट टू वॉर्ड नंबर 2 20 votes म्हूण सांगिल्लें. बॅलट पेपर्स वे पूट इन 1 बॅलट बॉक्स आनी तेगे कंडिशन आहलोलें की थोडी वोटां 20 वोटां वॉर्ड नंबर 2 हांगेर म्हणजे मुगेले. पूण ऑन द डे ऑफ द काउंटिंग द सेग्रिगेशन ऑन द डे ऑफ द काउंटिंग इन द मंथ ऑफ जून इन 2017 the ballot papers were segregated ward wise and also they were segregated candidate wise. Still he was not happy and he was not satisfied and therefore he went to the court, to the tribunal and then he went to the high court. So harassment अशें आमकां म्हाका आनी तेका and he is not enjoying good health आनी ह्याक लागून परतून हायकोर्टाक वचपाक नाक देखून मिनू फेर्नांडीस आनी हायकोर्टाक सांगिल्लें की हांव विलिंगली हे रिकाउंटिंग एक्सेप्ट करता आनी हायकोर्टान ताका एप्रिशिएट केला कित्याक सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ दीस पंचायत इलेक्शन्स कोणेच ओपोनंटान रिकाउंटिंगाक मागलो ना. फकत पेटिशनर आहा तोच रिकाउंटिंग मागता पूण ओपन विलिंगली. आनीक आयज हे रिकाउंटिंग आहलोलें आनीक रिजल्ट इट रिमेन द सेम.